सर तुमचें नांव कितें? रोहन. खंयसल्यान येयल्यात? हांव हांगाच रावता मिरचे. मेर्से. सद्याक तुमी जाण आसतलें जे प्रकरण चल्ल्या ॲप बेस्ड टॅक्सी नाका म्हणून जे टॅक्सी ऑपरेटर एक प्रोटेस्ट चालू केल्या. सो तुमी कितें म्हणटा, तुमचें कितें राय? ॲप बेस्ड टॅक्सी गोंयकाराक जाय का नाका? डेफिनेट आसपाकूच जाय. तुमी जेन्ना मेजर सिटी तुमी केन्ना केले आसतले, बॉम्बे बेंगलोर बी, तुमी ॲप बेस्ड टॅक्सी बीन यूज केला? हय, नॉर्मली हांव तसोच यूज करता. थंयसले लोकल सुद्दां यूज करता टॅक्सी? डेफिनेटली. इट्स व्हेरी कॉस्ट चीप इन फॅक्ट. हां. हां, इट शूड नॉट बर्न पॉकेट्स ना. टॅक्सी कितें जाय, आमकां कन्विनियंट हाका जाय. इट शूड नॉट बर्न द पॉकेट्स ऑफ द कस्टमर्स ना. आनी दीस आर ओवर चार्जींग हांगा. ॲप बेस्ड टॅक्सी येयले जाल्यार लोकल सपोर्ट करतले आनी लोकल सुद्दां यूज करतले म्हणटा. डेफिनेटली कित्याक यूज करचे ना? डेफिनेटली यूज करतले. लोकांक सद्याक जाय ॲप बेस्ड. या नीड ऑफ द इट्स नीड. ॲप बेस असले म्हणून जायना. द प्रायसींग ऑल्सो शूड बी कम्पिटिटीव. अशें न्ही की आतां 24-25 रुपया पर किलोमिटर हिशोबान. हां. इट शूड नॉट बी 24-25 रुपया पर किलोमिटर कित्याक जाय? वेन यू आर गिवींग द चीपस्ट पेट्रोल एंड डिझल इन द कंट्री, वाय शूड इट? जेन्ना मुंबय आनी पुना 120 रुपीज प्लस डिझलाचो रेट आसा, थंय 14 रुपया 15 रुपयान चलता, जाल्यार हांगा कित्याक चलपा शकना? प्रायसींग सारकें हे करल्यार लोकल्स यूज करतले. येस, लोकल कित्याक बाय, इट वील बूस्ट एवरीथींग. हां, हांगा टॅक्सीकारांक मेन म्हणल्यार कितें जाय, दे डोंट वॉन्ट टू डू ह्यूज रायड्स, नंबर ऑफ रायड्स. लिमिटेड करून घरा वचपाचें. दॅट इज द मेन प्रॉब्लम. तांकां इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द ॲप, इट इज बिकॉज ऑफ दे डोंट वॉन्ट टू कीप देमसेल्फ बिजी. 4-5 रायड केले, घरा गेले आनी सुशेगाद न्हिदले, अशें जाता तांचें. दॅट शूड नॉट बी ना. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव डॉमिनिक. खंयसल्यान येयल्या? हांव दिवाडचो. दिवाडचो. सो सद्याक जे तुमी पळयता की ॲप बेस्ड टॅक्सीकार हांगा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट वयता, आमकां ॲप बेस्ड टॅक्सी नाका. सो तुमी एज अ लोकल तुमी कितें म्हणटा? ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय का? हांवें म्हणटा एज अ लोकल जाय म्हणटा हांव. कित्याक पूण लोकलांकूय इन्क्लूड करूंक जाय. लोकल टॅक्सीस कोण आहा न्ही, हय. आमी आतां सद्याक पळोवंक गेल्या आमचे लोकल कोणूच दिसना आमच्या टॅक्सीन. बट ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय कित्याक इट्स व्हेरी कन्विनियंट जाता. तुका केन्ना तुका खंय वचूंक जाय, मारलो बटन, लायक अदर स्टेट्स या अदर कंट्रीज, एक बटन मारलो तुका आयली टॅक्सी. अमके किलोमिटर, अमके प्रायस थिंगा तो आहा दिलो. इफ यू वॉन्ट, हय, तो रेट बी सगळो आयलो, तूं क्लिक इट, टॅक्सी पावली तुका. हांगा तुका आतां सोदचो पडटा टॅक्सी ही हा. थोडे आसनाय बी, थोडे पाक आसता टॅक्सी, पूण आसना कोण आसना. आनी आमचे लोकल जाल्यार कोण दिसतीय पडना अशें पळोवंक वचूं जाल्यार. ॲप बेस इज कन्विनियंट. ॲप बेस इज कन्विनियंट. सगळ्यांक कन्विनियंट जातलें, वेदर इट्स लोकल या वेदर इट्स टुरिस्ट, सगळ्यांक कन्विनियंट जातलें. कित्याक बट एका बटनाचेर तुका सगळें पांया कडेन पावलें, समजलें, लागीत पावलें. तुका सोदूंक ही वचूंक नाका न्ही. आपका क्या राय है टैक्सी के बारे में? ऐप बेस्ड टैक्सी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो कहना मुश्किल है. तो यहाँ के लोकल लोगों को, लोकल पुराने टैक्सी वालों को तकलीफ़ होएगा, लेकिन जो बाहर से आजकल लोग घूमने आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जिनको जाना है वो जाएंगे. लेकिन जिनको घूमना होता है पूरा गोवा सर्वे करना पड़ता है, वो उस ऐप को यूज़ नहीं, ऐप वाला टैक्सी को यूज़ नहीं कर सकते. वैसे क्यों लगता है आपको? छोटे वो ऐप, ये तो आप बुक करेंगे, यहाँ से वहाँ जाना है, फिर जिसको उतर के घूमना है लेकिन चारों तरफ. ऐप बेस्ड टैक्सी भी जो चलाएंगे, जो ऑपरेट करेंगे, वो भी गोवा के लोकल्स ही होंगे. मतलब यही कि जिनकी टैक्सी है वही लोग इस ऐप पे आएंगे, वही लोग. तो न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन में आपस में की झगड़े की बात है. सच पूछिए तो ओल्ड जनरेशन वाला तो नहीं चाहेगा कि ऐप वाला है. हाँ. और नया जनरेशन वाला चाहेगा कि भाई ऐप वाला है. आप झारखंड से हो? हाँ. तो झारखंड में ऐप बेस्ड टैक्सी है या नहीं? अभी तो नहीं है उतने शहरों में, और कोई टूरिस्ट प्लेस इतना बड़ा है नहीं वहाँ पे. हाँ. वहाँ तो धार्मिक स्थल थोड़े टूरिस्ट बने हुए हैं. हाँ. भाई गोवा जैसा फैबुलस जगह तो वहाँ नहीं है. ऐसी जगह पे ऐप बेस्ड टैक्सी की ज़रूरत है? गोवा जो कि पर्यटक स्थल है. देखिए, है भी और नहीं भी है, दोनों बात बोलेंगे हम. हाँ, मतलब पुराने ज़माने के जो लोग हैं, जो पहले से चलते थे जिस तरह से, आज हमारे जैसा आदमी घूमने आएगा तो हम ऐप वाला गाड़ी नहीं करेंगे. क्योंकि आपको उनसे बात करनी है. नहीं, हम डिजिटली उतना कनेक्टेड नहीं है, तो हमको तो यही अच्छा लगेगा कि हम भाई टैक्सी कर लिया और दिन भर घूम लिया. और जो नया जनरेशन का, मेरे बच्चे आएंगे, मेरे पोते आएंगे, वो तो वही खोजेंगे, वो खुद बुक करते हैं. तो ऐप बेस्ड टैक्सी वो लेटेस्ट जनरेशन है. हाँ, तो इसीलिए लेटेस्ट जनरेशन के लिए लेटेस्ट जनरेशन के लिए टाइम है, तो आना तो उन्हीं को चाहिए. धीरे धीरे आगे तो वही आएंगे. अब तो लेटेस्ट जनरेशन के लिए ऐप चाहिए, मतलब सब डिजिटल हो रहा है. हाँ, तो ऑब्वियसली आना चाहिए. हाँ, नए जनरेशन वाला उसी को यूज़ करेगा. हे आयको येता पळय तें की टॅक्सीवाले स्वता येता म्हणटा अशें.
टॅक्सीलाच येता हय पण तुम्ही एज अ लोकल तुम्ही कितें दिसता की ॲप बेस्ड टॅक्सी येवपाक जाय का नाका ना कितें ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय का नाका हांव तुका सारकें सांगूंक शकना बिकॉज हांचेय जायते प्रश्न आहा तेंचेय ओपिनियन दुसरेच आसा कोण ते आमचे लोकल टॅक्सीवाला ते पूण तेंकां ते सगळें परवडक बी जाय न्हू आनी एक पावटी ते ऑपॉर्च्युनिस्ट कशें जाता मेवता ते खावया म्हणटा आनी कांय ना तुम्ही केन्ना मेजर सिटीज मुंबय बेंगलोर केन्ना गेले अशें या अहमदाबाद एन ऑल थिंगासर ते एपाचेर दॅट इज व्हेरी गूड बट एक्चुली व्हेरी गुड या ॲप बेस्ड व्हेरी कन्विनियंट कन्विनियंट पयल्यार रोखडेच तुका हें जाता ते गॉट अ नेटवर्क एन ऑल एंड दॅट नेटवर्क हेल्प्स क्विक थिंग्स टू हॅपन लायक सो गोंयान सुद्दां सगळे ॲप बेस्ड टॅक्सी जाले जाल्यार इट विल बी व्हेरी कन्विनियंट कूड बी बट हें ऑपोजिशन आहा पळय तें आतां ते म्हणटा आपल्याची रोटी दुसऱ्याक दिता पण आतां वर्ल्ड पळयल्यार सगळें डिजिटलायज जावपाचें सगळें डिजिटलायज जाल्या हें सो आतां हो एक ॲप बेस्ड कित्याक डिजिटलायज जावपाक जाय नाही तुझे टॉकाक इट main मेक्स generation, सेन्स for इट current मेक्स सेन्स बट समटायम्स आय थिंक लायक सेल्फिश इंट्रस्ट आहा रे सगळ्यांक यू डोंट इट इज सी आय एम थिंकिंग इन माय बिजनस आय एम थिंकिंग मॅक्सिमम प्रॉफिट्स फॉर मी मुझे दुसऱ्याचे जखमार म्हणटले अशें आप यहाँ पे टैक्सी यूज़ कर रहे हो गोवा में तो आपको जो नॉर्मल टैक्सी है और आप कहाँ से व्यक्ति हम कर्नाटक कर्नाटक में ऐप बेस्ड टैक्सी है ओला उबर वगैरह कर्नाटक में हाँ है ना टैक्सी यूज़ करते हैं तो आप कर्नाटक में ऐप बेस्ड टैक्सी यूज़ करते हाँ हैं तो गोवा में वो आपको कम नज़र आ रहा है मतलब ऐप बेस्ड टैक्सी नहीं है गोवा में तो है ही नहीं ना है ही नहीं हाँ एक्चुअली आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं गोवा में 2 टैक्सी ऐप है गोवा माइल्स और दूसरा है गोवा टैक्सी ऐप जो सरकार की है तो ऐसे दो है लोगों को पता नहीं है तो ऐप बेस्ड टैक्सी होना सही है या जो आपने अभी लिया है वैसे नहीं ऐसा होना चाहिए कि ऐप होना चाहिए जैसा कि अदर स्टेट्स में बॉम्बे में महाराष्ट्र में और कर्नाटका में जैसा है वैसा ही ऐप गोवा में भी होना चाहिए जैसे कि दूसरे स्टेट में है कि कन्वीनियंट हो जाएगा सेम हो जाए ऐसे ही वही टैक्सी जो गोवा के हैं उन्हीं को लेके वो लोग ही यूज़ करते हैं ना वो ऐप वो लोग यूज़ करते हैं फिर वो लोग को ये आपने सुविधा मिलती है बस ये आपने अच्छी बात बताई पूरे हिंदुस्तान में ऐप बेस्ड टैक्सी है तो उनको उससे आदत है कि ऐप से टैक्सी बुक करें तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जाके हमसे में बात करना पड़ता है नहीं ऐसा क्या है अभी हमको यहाँ पे टैक्सी मिलने का ऐसा कुछ कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है कोई एक बंदे को पकड़ते हैं तो टैक्सी मिल जाता है ऐसा है ऐप का यहाँ पे नहीं है बोल के हम लोग पहले से वो प्रिपेयर रहते हैं कि यहाँ पे ऐप का सुविधा नहीं है ऐसा वैसा बोल के तो ऐप होगा तो अच्छा पड़ेगा ऐप होगा तो अच्छा होगा नॉर्मल ऐप हो जाएगा तो अच्छा होगा जिससे ज़्यादा फास्ट सर्विस मिल सके कहीं जाने जरूरी नहीं रूम में बैठे बुक कर दिए हाँ तो खलास वैसे ही होना चाहिए सिटीज केन्ना केन्ना तुमच्या डान्स लास्टूच गेल्लो हांव ट्रिपाक गेल्लो ओके तुवें टॅक्सी यूज केल्या थंयसर हय केल्या सो ऐप बेस्ड टॅक्सी बऱ्याक पडटा बेस्ट टॅक्सी म्हटल्यार तेंची टायमींग हा ओके ना म्हणना टायमींग हा ओके बट तेंचेय आमी हे करूंक वयता जाल्यार एपा वयल्यान जर बूक केले जाल्यार केन्ना केन्ना कॅन्सल जाता केन्ना मोस्ट ऑफ द टायम कॅन्सल जाता ओके ओके सो मागीर आमचे मागीर टायम आनीक वेस्ट जाता इफ आमकां बेगीन खंय पावचें आसता मागीर टायम वेस्ट जाल्ले आसता इफ आमी हांगा गोंयान आतां जर टॅक्सी बूक करता जाल्यार सोमते इफ आमकां येवन टॅक्सीकार स्पेशली येवन विचारता हां सो तेंचो बिझनस तो तेंचे बिझनस बट आमकां हेल्पफूल जाता ते ओके सो इफ आमकां येवन तेंच्यांनी विचारता की तुका खंय वचोंक जाय तेंची रेट लिटल हाय आसता ना न्हू बट बार्गेनींग करून ते मागीर पायतात आमकां ते रेटीक आमी ओके जाता तेय ओके जाता म्हणजे एक एकदा ते कन्विनियंट जायना ऐप बेस्ड हय एक एकदां कन्विनियंट जायना एक एकदां जाता आमकां तशें एज अ यंगस्टर आतां फुडार कितें तुका कितें दिसता फ्युचर इज ऐप बेस्ड टॅक्सी एप डिजिटलायज जाता सगळें पळय डिजिटलायज जाता ते जाना बट आतां आमी आमचे हितून चिंतोंक गेले जाल्यार आमकां जाय पडटलें ना न्हू बट इफ तेंकां तेंचे हितून चिंतोंक गेले जाल्यार तेंचेय मिन्स पोटाक मागीर आमी खोट मारूं शकता न्हू आतां तूं मेजर सिटीज मुंबय बी वचून आयला हय तशेंच आख्खे भारतान पळयल्या आख्ख्या जगान डिजिटल ऐप बेस्ड टॅक्सी चल्ल्या सो वाय गोवा इज बिहायंड तुका दिसना अशें प्रश्न पडना केन्ना गोंयान कितें ऐप बेस्ड ते प्रश्न पडटा बट काय आन्सर बीन काय खबर ना का तेजो कच पळय मेजर आतां सद्याक म्हणल्यार ट्युरिजम गोवा इज अ ट्युरिजम प्लेस स्पेशली आतां केरला वचा तूं केरलाय आमचे सेम चालू आहा आतां मिन्स थंयसरले लोक टॅक्सी घेता थंयसरूय मोस्टली एप बेज ना थंयसरूय हांव लास्ट टायम केरला गेलो तेन्ना आमकां थंयसर हे करूंक गावना ना एप चड यूज करूंक गावना कॉज मेजर आमकां नेटवर्क खूब इशू आसता म्हणून ओके सो तहें आतां हांगूय गोवान ट्युरिस्ट प्लेस म्हटल्यार टॅक्सी जाल्यार जायत पडटली न्हू आमकां
टॅक्सीवाले जायत आतां रेंट बायक आहा रेंट कॅब्स आहा ते सगळे जाय थंय आतां एअरपोर्टाक वचूंक जाल्यार आमी काय रेंट बायक आनी रेंट कार डायरेक्ट व्हरून थंय पार्किंग करूंक शकना आमी तुजे भशेन यूथ जो मुंबयच्यान येतलो पुण्याच्यान बेंगलोरच्यान गोंया येतलो वॉट ही वील थिंक ताका एप बेस्ड टॅक्सी जाय वतलो काय ट्रेडिशनल वतलो सोदात फर्स्ट म्हणल्यार चिंतलो तो एप बेजाकूच चिंतलो App based. हय ना That's the future. हय एप बेज चिंतलो तो ना न्हू बट मागीर एपार इफ तो ते चेडू जावं चेडो जा इफ तांकां खंय हे टॅक्सी मदींच कॅन्सल जाली आतां इश्यूज कितके जाता तूं जाणा स्पेशली आतां हे मोपांतल्यानूच लास्ट हांव मोपांतल्यान हे करूंक सोदतालो ओके मागीर म्हाका फॅमिलीक परत कॉल मारचे पडले आनी तांकां हाफुचो पडलो थंय मातशें व्हरोंक घे म्हणून हय नेटवर्क इशू आनी तेंच्यांनी डायरेक्ट कॅन्सल केलें मागीर टॅक्सी नेटवर्क इशू खातीर प्रॉब्लेम जाता ना तेन्ना तुका ट्रेडिशनल टॅक्सी हय ट्रेडिशनल ते आसतात न्हू आमचे थंय ओके पण एप बेस्ड फ्युचर आहा म्हणटा एप बेस्ड टॅक्सी फ्युचर आहा बट हे लोकांच्या पोटाक आमी हे करूंक शकना तशें आहा ओके तुम्ही पळयतात GNH. पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे मम्मा तू चड चिंतू नाका राव हे पळय सगळ्यात शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी पंचामृता